आमी आयजूय बी म्हणजे पोस्ट कोविड वयता आसतना सांगपाक खूब खोस भोगता की गोंय राज्य हे वॅक्सिनेशनच्या बाबतीत एक नंबरचे राज्य आसा. ऑलमोस्ट मोर देन फर्स्ट डोस कंप्लीट करपी 90% ऑफ द वॅक्सिनेशन फर्स्ट डोस आमी गोंय राज्यांत पुराय केला. आमचो टार्गेट आसा अप टू द 30th ऑफ जुलय पर्यंत आमी फर्स्ट डोस पुराय 100% कंप्लीट करपाक सोदता. अजूनही काही म्हणजे वाठारात आम्ही पळयता की ज्यांच्यानी फर्स्ट डोस वॅक्सिनेशन घेवंक ना त्यांच्यानी मोठ्या प्रमाणात भायर सरचें आनी वॅक्सिनेशन घेवचें, जेणे करून ताची मदत जी आसा ही आमकां मागीर हेल्थ स्टाफ जो डे एंड नायट काम करता ताचो टार्गेट असो सरकाराचो तो 100% वॅक्सिनेशन अप टू द 30th जुलय पर्यंत कंप्लीट करपाक जाय. हार्डली एप्रॉक्सिमेटली एक 1 लाख लोक जे विदाउट वॅक्सिनेशन उरल्या तांच्यांनी फुडें येवन वॅक्सिनेशन जर कंप्लीट केलें तर आमचो टार्गेट अचीव जातलो आनी 100% इवन दो द सेकंड डोस ऑफ द वॅक्सिनेशन वो आमी 30th ऑफ सप्टेंबर पर्यंत टार्गेट करता. आफ्टर द 84 डेज जो सेकंड डोस आसा ताज्याय खातीर आमी परत एकदा म्हणजे थर्ड वेव ही भुरग्यांक खंय तरी सफर जावपाक शकता हाजे बाबतीत जे उलयले वयता ताज्या खातीर आमी म्हटलां की मॅक्झिमम टिचर्सांनी आनी स्कूल स्टाफ हांच्यांनी वॅक्सिनेशन प्रायोरिटी बेसिसचेर घेवपाक जाय. सरकारान इवन दो जांचो 84 डेजचो गॅप जो आसा हो टिचरांच्या बाबतीत कमी करपाची हाजी डिमांड आमी केंद्र सरकाराक बरोवन धाडल्या आनी ती जर आमकां फुलफील जावन आयली जाल्यार जसो आमी सी फेरारांक 84 डेज हो कमी करून अप टू द 30th डेचेर हाडलेलो, इन द सेम वे फॉर द टिचर्स आनी स्कूल स्टाफ मागीर ते नॉन टिचींग आसतले, बालरथा वयले ड्रायव्हर्स आसतले, ह्या सगळ्या खातीर आमकां गोंयच्या भुरग्यांची चिंता आसा, आमकां गोंयच्या भुरग्यांची काळजी आसा आनी 100% वॅक्सिनेशन जाल्या उपरांतूच आमकां स्कुलांय म्हणजे सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करून एटलिस्ट 10वी 12वी ही सुरू करपाक मेळटली इन फ्युचर. म्हणून तर आमी केंद्र सरकारा कडेन डिमांड केल्या की टिचर्स आनी स्कूल स्टाफ हांच्या खातीर हो 84 डेजचो गॅप कमी करून हे तेंचें वॅक्सिनेशन बेगीन दिवपाक आनी जर आमकां रोखडोच रिप्लाय केंद्र सरकारा कडल्यान मेळ्ळो आसत जाल्यार थोड्याच दिसां भितर टिचर्सांक सेकंड डोस ऑफ द वॅक्सिनेशन दिवपा खातीर आमी सुरू करतले.